विसोपरांत तुमकां परत एक फावटी उपकार. पेट्रोलाचे टंचायेचेर उपाय काडपाक गोंय सरकारान पेट्रोल कंपन्यां वांगडा सोमार एक खासा बसका घेवपाची थारायला. टंचाय जाल्ल्यान गोंयांत कितलेशेच पेट्रोल पंप सुके पडल्यात. मुख्यमंत्री म्हणटा जुवारीची इंधन पायपलायन चालू जातकर 4 ते 8 दिसां भितर इंधनाची टंचाय सोंपतली. पेट्रोलाच्या टंचायेक लागून लोकांच्या गाडयांच्यो टाकयो सुकल्यो. हाका लागून शेनवारा सकाळी कितल्याशाच लोकांक बाटल्यो घेवन पेट्रोल व्हरपाक येवचे पडले. भारत पेट्रोलियम आनी हिंदुस्तान पेट्रोलियमाचे कितलेशेच पंप पेट्रोलाच्या टंचायेक लागून शेनवारा बंद उरले. सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दिवाळेच्या सुटयांक लागून मिरजेच्यान पेट्रोलाची पुरवण कमी जाल्ली. पेट्रोल म्हणटा लॉरी पावना टायमार, थंय भरना गाडी. लॉरी पावन लॉरी लागून सारकी लॉरी पावत ना टायम. आमची डेली एक लॉरी घेवन येता रेजांनी सप्लाय करता. बाकी पंपार नात म्हणटा पेट्रोल. इंडियन ऑयलाच्या पंपांचेर इंधन आशिल्ले, मात ह्या पंपांचेर व्हड व्हड लायनी लागिल्ल्यो. तुमकां न्यूज कळटा की आतां शॉर्टेज जावपाचें म्हणल्यार आमी पेट्रोल चड घेतलो पेट्रोल. आतां फूल करतलो न्ही टँक. 2-3 दीस आमकां जाय न्ही. वयता जाल्यार सगळे पेट्रोल पंप आहा पेट्रोलूच मेळना आमकां आनी रेटूय वाडलेलो आहा पेट्रोलाचो. लायन टायमूय पिड्ड्यार जाता आमचो खंय वचोंक जाय जाल्यार कामाक आमकां. नागरी पुरवण खात्यांतली सुत्रां सांगतात ते प्रमाण HP आनी BP अजूनय गोंया भायल्यान पेट्रोल हाडटात. 2 म्हयने फाटीं जुवारीच्या पायपलायनीक उजो लागिल्ल्यान ह्या दोनूय कंपन्यांक पेट्रोलाची पुरवण बंद जाल्ली. अधिकारी सांगतात ते प्रमाण हुस्को करपाची वा आबूज जावपाची कांयच गरज ना. दिवाळेक लागून पेट्रोलाची चड मागणी आशिल्ली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामत म्हणटा 4-8 दिसां भितर पुरवण सारकी जाग्यार येवपाची शक्यताय आसा. सगळ्या संबंधितांची बसका आपयतले. तांचे पयलीं अंडरस्टँडींग आशिल्लें की एकामेकाचेर ते शेअर करता. मदीं हें पायपलायन बंद केली पळय तेन्ना ईच कंपनी स्टार्टेड प्रमोटींग देअर ओन बिजनेस. सो आय हॅव टोल्ड म्हाका काल कोण डीलर्स असोसिएशन मेळपाक आयले तेय म्हणटाले की तिनी कंपन्यांची मिटींग आपोवन एक तांचें सारकें कोऑर्डिनेशन पयलीं भशेन जावपाक जाय. तांचें इंटरनल कितें आसा ईच वन इज कंपनी ट्रायंग टू प्रमोट देअर बिजनेस तो एडवांटेज घेवन. With pipeline being commissioned, I think it may take another 4-5 days or 8 days to regularize. And the प्रत्येकाचे टँकर आयले की then this problem will be solved. I am telling Chief Secretary to call a meeting of all the petroleum companies along with the dealers, yes, so that those dealers will be able to tell what is their practical difficulties. I'll ask him on Monday to call a meeting and sort it out. पणजेच्यान आमचो ज्येष्ठ खबराकार राकेश कानोळकार, मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. चडशा अनुदानीत खाजगी विद्यालयांनी सरकारान नेमून धाडिल्ल्या संगणक शिक्षकांक घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान चडशे शिक्षक तशेच उरल्यात. डायोसेशन सोसायटी म्हणटा आमकां त्या शिक्षकांक घेवपाक अडचण ना, मात सरकारान शिक्षकांक घेतना सगळे सोपस्कार पुराय करपाक जाय. संगणक शिक्षकांचो प्रस्न आतां शिक्षण खात्यान सरकारा सामकार दवरला. मुख्यमंत्री मात म्हणटा आपणा कडेन अजून कांयच पावूंक ना. 10 वर्सां सावन कंत्राटी पद्दतीचेर काम करपी हे शिक्षक आतां सर्विसेत कायम जाल्यात. मात चडशा अनुदान मेळपी खाजगी विद्यालयांनी सरकारान नेमून धाडिल्ल्या शिक्षकांक घेवपाक न्हयकार दिल्ल्यान 200 वयर संगणक शिक्षक अजून कायम जाल्ले नात. शिक्षक निवडटना सरकारान नेम पाळूंक ना. शिक्षक नेमतना सरकारान सगळे सोपस्कार सारके पाळपाक जाय अशें डायोसेशन सोसायटीचें म्हणणें. खाजगी विद्यालयांनी शिक्षक घेवपाक जी पद्दत आसता तेच पद्दतीन ह्यावूय शिक्षकांक निवडपाक जाय अशें सोसायटीचें म्हणणें. Government Rules 74 says aided schools they give us NOC to appoint any permanent teacher. We take NOC, we advertise, we select, and our departmental selection committee recommends the management to appoint the teachers. The same procedure we are asking to follow. What government did is, government ordered, they selected, they ordered by order, recommended to appoint the teachers. And I am also saying very clearly, openly and loudly, we are not against the teachers. We love them. We are concerned about them. We even told them, please tell the government to give you all NOC, to give us NOC, and we will appoint the same teachers in the same schools. शिक्षण खात्या कडेन ह्या शिक्षकांचो प्रश्न सोडोवपाक जायना. ताका लागून तांणी तो सरळ सरकारा सामकार पावयला. मात आपल्या कडेन अजून कांयच पावोंक ना अशें मुख्यमंत्री म्हणटा. म्हाका अजून पर्यंत तरी कांय येवं ना फायल बी. एज्युकेशन डिपार्टमेंटाक खबर आसला कितें आसा म्हाका तांणी अजून कांय पुटअप करूं ना. पुटअप करतकीर मागीर डिस्कस करता. पणजेच्यान आमचो खबराकार लौकीक शिलकार आनी चलचित्र खबराकार सुशांत पळ. मडगांवची दिंडी 8 नोव्हेंबराक जातली. ह्या दिंडेंत नामनेचे गावपी कलाकार पंडित रामदास कामत, निलाक्षी पेंढारकर, आनंद भाटे आनी श्रुतीभाई वांटो घेतली. मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन ही माहिती दिली. मडगांवची फामाद दिंडी 8 नोव्हेंबराक जातली. दिंडी हो मडगांव वाठारांतलो सगळ्यात व्हडलो उत्सव आशिल्ल्यान ताची नेटान तयारी चल्ल्या. त्या खातीर मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन सगळ्या अधिकाऱ्यांची एक बसका घेतली.
वेगवेगळ्या खात्यांचे अधिकारी ह्या बसकेक आसले. बसके उपरांत मुख्यमंत्री दिगंबर कामतीन दिंडीविशीं म्हायती दिली. मेन दिंडी 8 तारखेक सांजे 6:30 वरांचेर हरिमंदिरांतल्यान भायर सरतली आनी दुसरे दीस सकाळीं 12:30 वरांचेर परत हरिमंदिरांत येवन मागीर गवळण काळा महाआरती आनी तीर्थप्रसाद जावन ताचो समारोप जातलो. दिंडे खातीर अंदू रामदास कामत आनी हेर नामनेचे गावपी येवपाचे आसात. दिंडेच्या दिसा रातच्यो ज्यो बैठको जातल्यो त्या बैठकांत भाग घेवपा खातीर पंडित रामदास कामत, सौभाग्यवती निलाक्षी पेंढारकर, श्री आनंद भाटे आनी कुमारी श्रुती भावे हे 4 नामनेचे कलाकार हे त्या रातच्या सगळ्या बैठकांनी भाग घेतले. मडगांवच्यान आमचो खबराकार समीर भट. मिन येरादारी प्रस्नावेल्यान आतां कुंकळकार आनी रिवणकारां मदीं केस्तांव पेटल्यात. कुंकळेंतल्या ट्रकांक मिन येरादारी करूंक दिली ना जाल्यार रिवण आनी कावरे वाठारांतल्या लोकांक कुंकळे उद्देगीक वसाहतींत कामाक येवंक दिवचे नात अशी शिटकावणी कुंकळकारांनी दिल्या. रिवण आनी कावरे वाठारांतल्या खणीवेल्यान मिन येरादारी करपाच्या प्रस्नावेल्यान आतां रिवण आनी कुंकळेच्या ट्रक धंद्या मदीं केस्तांवां पेटल्यात. रिवणांतल्या खणीचेर फकत रिवणाचेच ट्रक चलतले असो निर्णय रिवण ट्रक धनी संघटनेन घेतला. कुंकळेचे ट्रक रिवणांतल्या खणीचेर सोडले ना जाल्यार रिवण आनी कावरेच्या लोकांक कुंकळे येवंक दिवचे ना अशी शिटकावणी कुंकळे ट्रक धनी संघटनेचो निमंत्रक मोती देसायान दिल्या. आमचो तर हो डिमांड फुलफील जायना जायत आमी मंगळार आमचो धाडटाल्यो, कावऱ्या धाडटाल्यो, रिवणां धाडटाल्यो. ज्यो भरताल्यो त्यो गाडी तो भरना जायत आमी मंगळाराक इंडस्ट्रियल इस्टेटीक रिवणेचे आनी कावरेचे लोक येतात तांकां आमी बंद करतात. हे आमगे मेन हेतू आहा. रिवण आनी कावरे वाठारांतल्या मिन खणीचेर फाटलीं 50 वर्सां कुंकळे वाठारांतले ट्रक धनी मिन येरादारी करतात. आतां तांकां कोणूच बंद करूं शकना अशें कुंकळेच्या ट्रक धन्याचें म्हणणें आसा. कुंकळेचे नगराध्यक्ष देवेंद्र देसायान कुंकळेच्या ट्रक धन्यांक तेंको दिला. आमचे ट्रक ओनर जे आपले फॅमिलीक आनी आपलो संसार करता तेणे अशें करचें न्हू आनी पिसफुली तेणे आमचे ट्रक घेवन आमचे कुंकळकार भावाचे सगळ्याचे ट्रक घेवन हे बिजनेस चलता लास्ट 40 इयर्स अशेंच चलोवचे आनी जे आमकां कायदो हातीक घेवपाक लावचे न्हू आमच्या भावाक तशेंच हांव तांच्या परतून एकदां रिक्वेस्ट करता तेमी पिसफुली हें करचें आनी हेका आमचो फूल कौन्सिलाचो सपोर्ट आसा आनी आमचो आमदार बाब योगी आलमकाचो तांकां सपोर्ट आसा. प्रुडंट मिडिया खातीर कुंकळेच्यान आमचो खबराकार समीर भट. आतां घेवया आनी एक वेवसायीक विसव.